of the 100-bedded Vedanta Cares 100-bedded PICU unit for our super specialty of Goa Medical College. या फंक्शनाक तुमच्या मदीं आसात गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. विश्वजीत राणे and CEO of the Vedanta, Mr. Shaurik Muzumdar. Rest all the dignitaries, Francis Silver आसा, Tony आसा, Dean of Goa Medical College, Deputy CEO of Vedanta, आणि म्हणजे समोर आशिल्ले वेदांताचे बाकीचे सगळे स्टाफ, गोवा मेडिकल कॉलेजचे स्टाफ, प्रेस मिडियांतले सगळे भावांनी भयणांनो, आमी पळयता की ड्युरींग दीस पॅन्डमीक सो मेनी कॉर्पोरेट्स हॅव हेल्प्ड अस, नॉट ओनली इन गोवा बट थ्रू आउट द इंडिया. थोड्या जाणांनी खूप मोठ्या प्रमाणात देशाक मदत केल्या. तितून वन ऑफ देम अमॉंग आय थिंक इट इज अ Vedanta group, Mr. Anil Agrawal. Approximately 150 crores of rupees in the first wave and 250 crores of rupees in the second wave. So many this CSR activity they did in Goa. Or just after review घेतालो of approximately the 10 crores of rupees they have spent initial stage. म्हणजे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर तांच्यानी आमकां प्रोवायड केले आणि आता वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज वीच इज फॉर द थर्ड वेव प्रिपेरेशन, ती फॅसिलिटीज तांच्या कडेन आमकां हांगासर अवेलेबल करून दिली. आमी पळयता की जेन्ना देशभर ऑक्सिजनचो म्हणजे म्हाका दिसना की बऱ्याच जाणांक आमच्या आमोणा न्हावेली हांगासर म्हणजे ऑक्सिजन जनरेट जाता खूब जाणांक खबरूय नाशिल्लें. ओके, थोड्याच लोकांक खबर आशिल्लें म्हणटा तशें. बट जेन्ना आमी सोर्स करपाक लागले, म्हणजे डेट टायम हांव कॉल फॉर द बट्टे इज नॉट आज हांगा ना, तो ही हॅज शिफ्टेड टू द अदर प्लांट. ताज्या उपरांत सौरिका कडेन, सप्तेशा कडेन उलयलो आनी तांणी फॉर द नेक्स्ट मोमेंट वी आर रेडी टू गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट. फाल्यांच्यान तुमी टँकर हाडा आनी सोर्स करून भरून व्हरा, जितको आमच्या कडेन आसता आनी जनरेट जाता तितकोय भरात. म्हणजे हें डायरेक्टली एकाच उतराचेर तेंच्यांनी सांगलें आनी ताज्या उपरांत आमी थंयच्यान सोर्स करपाक लागले. थंयच्यान डेली 3 मेट्रीक टन म्हणजे अल्टरनेट डे आमी थंयच्यान जितको जाता थंयच्यान हाडपाक लागलो. टील डेट वी आर ब्रिंगींग फ्रॉम द आमोणा प्लांट, थंयच्यान हाडटा. सो वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज तांच्यांनी दिल्या बद्दल हांव गोंय सरकारच्या वतीन वेदांता गोवा डिव्हिजन्स हांकां गोंय सरकारच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. अशाच पद्दतीचो हेल्प हो सदोदीत तुमच्या कडल्यान सरकारा खातीर उरचो हें तुमच्या लागीं मागता. आनी गोवा गव्हर्मेंट इज फुल्ली प्रिपेर्ड इफ इन केस द थर्ड वेव कम. हांव येतली अशी म्हणना आनी येवचीय म्हणना. न येयली जाल्यार देव करून चड बरें, तें हांव स्पेसिफिकली म्हणटा. कारण फर्स्ट वेव आनी सेकंड वेव ह्या वेव ज्यांचे आमी म्हणटा की जीव गमोवचे पडले, त्याच बरोबर एक हार्डशिपींतल्यान थोड्या लोकांक वयचें पडलें. आनी डॉक्टर्स, नर्सीस, स्टाफ हांच्यांनी जितके आमी म्हणटा की कश्ट घेतले आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. ताच्या खातीर तरी सुद्दां आमी थर्ड वेव चुकून आयली आसत जाल्यार तेच्या खातीर आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट is not only the Goa Medical College but at the Directorate of Health Services also, including the private pediatricians. We are fully prepared. We are having the special task force, special executive committee for that purpose. आणि निश्चितच म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान थर्ड वेव्हतल्यानूय बी आमी हातूंतल्यान भायर सरतले हाजी चुकून आयली जाल्यार हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी दीस इज अ म्हणजे जर आमी हिस्ट्री काडून पळयत जाल्यार दीस अ पॅन्डमीक 100 years पयलीं अशा पद्दतीचो पॅन्डमीक केन्ना तरी येयलो हो रिकॉर्डान आसा. म्हणजे नो वन हेज एक्सपिरियन्स ऑल्सो. म्हणजे डे बाय डे जेन्ना मेडिसीन चेंजीस जाता, डे बाय डे जेन्ना सगळे चेंजीस जायत आसता, प्रोटोकॉल बदलता. म्हाका खबर आहा डॉक्टर्सान ऑल्सो दर एक्सपिरियन्स डे बाय डे सुद्दां बदलला. म्हणजे द वन डे आमकांय खबर आशिल्ली द इनिशियल स्टेज वेन ट्रिटमेंट इट स्टार्ट्स विथ द प्लाझ्मा थेरपी. थोड्या दिसांनी तर सांगलें प्लाझ्माची गरज सुद्दां ना. आमी कितल्याशाच लोकांक प्लाझ्मा डोनेट कर म्हणून लागले. ताज्या उपरांत रेमडेसिवीर सगळें म्हणजे डे बाय डे बदलत आसा. हाका लागून म्हणजे बऱ्याच जाणांक बदलता ते ट्रिटमेंटा प्रमाणे आमकां प्रोटोकॉलूय बी त्या एक्सपर्ट्स दे आर टेकिंग द डिसिजन. बट इतकें निश्चितच सांगू शकता आमी गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन पॅन्डमीक ऑल्सो वी हॅव क्रिएटेड. म्हणजे डिनान रायटली सांगलें विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम मिस्टर जैन इज हियर. आमकां खबर आसलें कारण हे ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान आतां आमी आसा ते तशें प्रिपेर्ड नासलें किंवा तितके फास्ट रेडी जावपाचें नासलें. बट वेन वी टूक द डिसिजन्स विदीन 24 hours तांच्यांनी आमकां ते रेडी करून दिले. ताच्या खातीर लागता ते करतले. एक फ्लोर काय आसना बट एक फ्लोर रेडी करून दिले. आनी ताज्या उपरांत आमी सायड बाय सायड पेशंट शिफ्ट करून दिले. ताच्या खातीर
जे आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटचो स्टाफ, पॅरामेडिकल स्टाफ, ऑल आर वर्क, म्हणजे सगळ्यांनी मन लावून काम केलें. इवन दो बेड शिफ्ट करी पासून सगळें काम जे आसा पळय हें सगळ्या स्टाफांनी केलें. त्या खातीर हांव तांचेंय खूब म्हणजे खूब खूब अभिनंदन करता. विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वी हॅव क्रिएटेड इन द GMC to treat the second wave at least, and now we are fully prepared, fully geared up for the third waves. So once again I thank specially for the Vedanta group, for the Vedanta Cares special 100 bed ICU ventilator bed which is they have donated for the Goa Medical College. From my bottom of heart I thanks for Mr. Anil Agrawal ji, one who have donated this and he have taken, and here the initiatives taken by Mr. Sauvik Mujumdar. Thank you one and all.